शुक्रार 8 डिसेंबर भाग्यवंत आंकवार मारयेचो निश्कलक गौर संभव दोबाजीक परब. मुखेल वोल देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. नियाला कातार एक भुरगो दोतोरनीक येना देखून देव संदेशकारान ताच्या कुटुंबाक भेट केली. आवय आनीक भुरगो घरांत आसली. देव संदेशकारान आपले बेटेचें कारण सांगतच आवयन आपले गरीब परिस्थितीची खबर सांगली. देव संदेशकारान खूब दुखवली आनी हें समुदायाच्या फुडाऱ्याक खबर ना ती पळोवन अजाप जाली. तिणें आपलो आदार भासायलो आनीक मागणें करून म्हणलें, देव तुमकां वयर काडटलो. देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. थोड्या वर्सांनी हो भुरगो आपल्या नव्या घराचें आशिर्वादाचें आमंत्रण घेवन आयलो. देवान ह्या भुरग्याक जायत्या आशिर्वादान भरलोलो. शेणांतलो किडो शेणान उरूंक ना. देवान हो सोबीत संवसार रचून मनशाक आदां ताचो सांबाळ करूंक सांगलोलो. पूण तो खुशाल नासलो देखून बायल एवा सांगातीन ताका दिली आनीक तो खुशाल जालो. पूण तोच आदां पातक आदातच एवा खातीर देवाक गुन्यांवकारी करता. जें सूख तांकां आसलें तें ना जाता. शिव वर्तमानान आंकवार मारये देवाचे येवजणे मुखार मान बागोवन आपणाक एका चाकराक चोर करून नवी एवा जावन देवाचे येवजणेक होयकार दिता. आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेचो निक्षलक गौर संभव ही परब समोर रमता. देव आपले कुशे पोरमोणें सगलें थारायता आनी आपली पदवी दाखोल करता. म्हजो तारा म्हजे सेवेंतल्यान दुसऱ्याचो विस्वास देवाचेर वाडोवंक वावुरतली.